मरल हें नुस्तें ह्या न्हंयेंत मेळटा. मरल कशें आसता तें ह्या चित्रांतल्यान तुमकां पळोवपाक मेळटा. शिवोड शिवोड हें नुस्तें न्हंयेंत एक सारकें पळत आसता. तेका धरपी बरो फिशाल आसचो पडटा. शिवोडाचेर जर जाळ घातलें जाल्यार चडांत चड तो पळपाची शक्यताय आसता. शिवोड धरपी फिशाल आसचो पडटा कारण शिवोड हो फुडें फुडें धांवना जाल्यार तो फाटल्या फाटीं नाच जाता. म्हणून शिवोड धरपी बरो फिशाल आसचो पडटा. पाठांत लेखकान ह्या नुस्त्यांचो उल्लेख केला. शिवोड, शेतकां, तोकी, बुराटे हें नुस्तें तुमकां हातूंत ह्या चित्रांत पळोवपाक मेळटा. आतां हांगासर पळयात तुमकां मोळयो, धाड, वाळय, तोकी हीं चित्रां पळोवपाक मेळटा. हें जें नुस्तें आसा ह्या नुस्त्यांची सगळीं नांवां लेखकान पाठांत घेतलेलीं आसा. मोळयो म्हणल्यार कसलें नुस्तें तें तुमकां वयर दाव्या वटेन दिश्टी पडटा. धाड म्हटल्यार कसलें नुस्तें तें उजव्या वटेन वयल्या चित्रांत दिसता. वाळय म्हटल्यार पळय ती सकयल दिश्टी पडटा. तोकी लांबोडी आसता, फुडल्यान तिच्या तोंडाक तोंकशी आसता. जाल्यार हें सगळ्या नुस्त्यांची नांवां पाठांत येयल्या. इतलेंय नुस्तें तुमकां ह्या चित्रांतल्यान पळोवपाक मेळटा. दिपकावणेक धरलेलें नुस्तें. खर्चाण्यो, बुराटे, शेतकां, तोकी, वाळय, मोळयो, धाड इतलेंय नुस्तें हांगा तुमकां पळोवपाक मेळटा. आनी हांगासर कोण हें करता मागीर पूण हांगासर सगळी इतली ही पुरण शेती सगळी हांगासर बसून तेच्या भायर करता ते भायर तेच्या भायर ती तेका हें लायता शितारी म्हूण लायता. हय सितारे लायता. शितारे लावन मानयेचे ते दांडे दांडे दांडा ते लायता. कोणी दुऱ्याची कोण ही कसली कोण कोण थंयसर कोण मोठी कोण आसा ती. हय एक बेड जाला इल्लेशें बेड जालां. दिसता ती बेड पूण हें आतां पुरण शेती आतां तुमी केन्ना स्टार्ट करतले आतां रोवपाक? रोव म्हणल्यार आमी जानेरान करता. जानेर, फेब्रुवारी, मार्च, एप्रील, मे पासून मे सारकी जाता. पीक काडटा आनी मागीर जेन्ना पयलो पावस येता त्या वेळार पुरण शेतीनूच उदक घालता आनी मागीर नुस्तें चडटा पळय ते बारीक बारीक बुराटे आनी कितें कितें शेतकां मेळटा सारकी. मल्लीचें नुस्तें नुस्तें मेळटा. गोला गेलो हे गोला गेलो हे गोल्याक कितलें मेळटलें तशें तेका हो घोलो जो आतां तो तेवढेन उदक व्हांवता सगळें ते तेवढेन फ्लो आहा ते खोल आसल्या कारणान उदक व्हांवून वयता तेवटेन. पूण हे सायडीक एक कोणशें आसा तेका घोलो अशें म्हणटा हांगासरल्या वाठारांत. तें उदक एवढेन भितर येता आनी ह्या घोल्याक मल्लीचे बोर सारकिल्लें नुस्तें मेळटा. तें नुस्तें मेळटा झाडे पूण खर्चाण्यो बीन ह्या घोल्याक काडय ह्या घोल्याक घेवन रावता आनी तें धरपाक बरें पडटा. ही कोणशी जाली हांगासर. ही मोठी कोण दुऱ्याची कोण म्हणटा. कसली कोण? दुऱ्याची कोण. हे एरियेक सगळी दुऱ्याची कोण अशें म्हणटा. कित्याक हांगासर वयलें उदक व्हांवून येता तें हांगासर आतां फुडें धांवता आसतलें उदक तेवटेन अशें हें घुंवोन येता हांगा उरता. तेजे ल्हानशें हांगासर बेट तयार जाला मदीं पळय ल्हानशें आयलंड तयार जाला. आतां हांगासर पळया तुमी पुरण शेती करता त्या वेळार ही जी शिताऱ्यो तोपलेली आहा ही झाडां ही हांगासर बारीक बारीक हांगा एक बडयो तोपलेल्यो आहा पळय त्यो मागीर ताळे तोपता तेका थंयसर आनी एक प्रोटेक्शनशें करता थंयसर आनी मागीर लांबच्या लांब सगळ्याक हे सायडीच्यान पुरी थंयसर पसून जाता. थंय पासून फुडें पसून गेली परिसर दिश्टी पडटा. इतल्या एकूच सारके उठच्या मळाचेर ह्या परिसराचेर हांगा शेतपुरण शेती जाता. इतली पुरण शेती रोवपाक हांगासर पुरण शेती रोयतलो जाल्यार बरेच त्रास करचे पडटा. भाऊ तुमी सांगूं शकता अशें ही जर पुरण शेती करता जाल्यार खूब तेका आतां एक सादारण माथ्यावर तेका हें सकयल आसा हें आतां कुशार इतलें काडूंक जाय. पाणयाचो फ्लो हाडून आनी
पुलावान सगळें हें न्हंय घालपा येता हां तो एक लोट उदकाचो लोट आनी एक चर मारप आनी आनी चराचो सगळें पाणी घेवप आनी सगळें म्हणजे ते चारावटां हाडपाचें आनी खुटी हाडून ते पाणी जमोवन जमोवन अशें बरो करून एका इल्लेले लोटोन घालपाचें लोटून घालपाचें न्हंयेक घालपाचें कुणगे तयार करप हां ते कुणगे तयार करप कुणगे करप आनी मागीर तेका जोत घालप जोत घालप पूण बरें कश्ट आहा तेच्या फाटल्यान खूब कश्ट आहा पुरण शेती करपाक ते कोणाक जमचें ना हय आतांच्या हेका चडशे लोकांनी सोडलेले आहा पुरण शेती ते एकच एक पुरण करता आनी कांय वाठारांचेर बंधारे जाल्ल्या कारणान उदक भरून उरलां आनी ते पुरण शेती करपाक आमचें वयता न्हू हो सकयल बंद 500 मिटरांक बंद जाला हय बंधारो आसा ते हें सगळें बुडटा ते बुडटा मागीर तेन्ना दिपकावणेक खरी मजा येता ती मिरगार तरातराचें नुस्तें पुरण शेतींनी वयर चडटात पूण तेन्ना भंय आसता तो जिवाण्यांचो जिवाणी त्या वेळार भायर सरतात बेबकां खावपाक नुस्तें खावपाक दिपकावणेकार दिसले की उजवाडाच्या फाटल्यान तांच्या फाटल्यान येता उजवाडाक मागीर दिपकावणेकाराक भंय आसता तेन्ना जाय पडटा तो वावर लांबायेचो सुरो वेगवेगळे तरेचे घणसूय रस्त्यार दिश्टी पडटा जाल्यार तांकांय बीन मारपाक सुरो जाय पडटा तर पावसान दिपकावणेक गेल्ले कडेन भंय आसता तो जिवाण्यांचो आमच्या लेखकाक पोन्न्यो पारंपारीक वस्तू सांबाळपाची खूब आवड तांच्या गोवा विद्यापिठाच्या कचेरेंत हांव गेल्लो त्या वेळार म्हाका ही तांच्यांनी सांबाळून दवरिल्ली पारंपारीक वस्तू दिश्टी पडल्यो भरणी करे गाडगे तवली बुडकुलो तर ह्यो आदल्यो वस्तू ज्यो आसा पारंपारीक त्यो थंयसर म्हाका दिश्टी पडल्यो प्रकाश बाब आसात तर प्रकाश बाब तुमी बरयल्ले दिपकावणी हो निबंध 12वीच्या अभ्यासक्रमान घेतला निबंध बरोवपा फाटलो कारण कितें आशिल्लें कारण म्हटल्यार निबंध जो आसा दिपकावणी तो म्हाज्या जिणेचोच एक भाग आनी तुमकां खबर आसतलें की दवळणे म्हणून एक सदर हांव चलयतालो सुनापरान्त तातूंत 35 लेख बरयल्ले तातूंत हो लेख आसा आनी मागीर तो पाठ्यक्रमान घेतिल्लो आसा दिपकावणी हो खूब लेसन जर वाचल्यार तुमकां कळटलें की हांवूच एक भाग आसा हांव एक पात्र आसा भितर बरोबर आनी चड सांबाळपी म्हणजे पिशवी सांबाळपी जो फाटल्यान आसा तुमी पळयलें आसतलें आतां कारण दिपकावणी करता आसतना एकटो दिवो धरता एकटो शेणूल घालता आनी तिसरो जो फाटल्यान तो दिसना म्हाका खूब उमेद आसताली की म्हज्या भावा वांगडा लाडू मामा तुमी पळयला आसतले तेजे वांगडा की ते वयताले की म्हाका उत्सुकता आसली तेंच्या फाटल्यान वचपाक कारण कितें म्हाका नुस्तें पळोवपाक खूब आवडटालें वेगवेगळे तरेचें नुस्तें तरेतरेचें नुस्तें जें मोळ्यो मागीर आमचे खलच्यांनी मागीर मरल मागीर बुराटे तोळी म्हणून आसता ती तशें अशें वेगवेगळे तरेचें नुस्तें जें अशें क्रेज अशें आसतालें म्हाका भुरगेपणान आनी म्हाका दिसतालें की हांवें दिवो पेटयतकच हांव तेंच्या फाटल्यान वचप म्हाका ल्हान आसतना वचनाशिल्लें म्हाका पूण हांव तेंच्या फाटल्यान वयतालो कित्याक म्हाका ती आवड आशिल्ली ती आवड अजूनय म्हाका आसा ताजें नुस्तें पळोवपाक मेल्लें ताजें नुस्तें फडफडटा तें नुस्तें पळोवपाक आनी खूब अशें अजूनय म्हाका असो उत्सुकता भावाक सांगता अजूनय पेट्रोमाक्स पेटय चल आमी हेका या खंय आतां दिपकावणेक या आनी दिपकावणेची वेगवेगळे तरेची आतां सीजन चलता आमचो थंडेन दिपकावणी करपाक आनी एक मजा येता पावसांतली मिरगावली दिपकावणी जी आसा न्ही ती आनी मजा कारण तितून पुरण शेती बी दाखयल्या पळय ती पुरण शेतीन आख्खें अशें उदक येता आनी कोणीतलें नुस्तें अशें शेतान येता कारण शेताची ताडां आसता पळय न्ही भात बी पडलेलें तें खावपाक आनी अशें कितलेशें चपाचप अशें नुस्तें भरपूर अशें नुस्तें अशें कुणग्यांनी अशें आसता म्हणजे एका मारूंक धरूं काय तेका धरूं वा तेका मारूंक हाका धरूं अशें तरेचें नुस्तें हितून कुणग्यांनी येयल्लें आसता पुरण शेतीच्या ती जी दिपकावणी आसता ताका आनी एक अशी एक उमेद आसता दिपकावणी करपाक आनी आतां शियाळे दिसाची दिपकावणी तडीन करता कळ्ळें न्ही म्हणजे तुमी न्हंयचे तडीक वा गोल्यान भोंवता आनी थंय करप आनी वेगवेगळे तरेचें नुस्तें मेळटा म्हणटकच अशे पद्दतीन एक उमेद
म्हाका अजुनूय नुस्तें धरपाची आसा आणि त्या नदरेंतल्यान त्यो यादी ज्यो आशिल्ल्यो म्हाज्या न्ही त्यो म्हटलें ह्यो बरोवन दवरया कारण ह्यो यादी खूब जाणांक वाचूंकूय मेळटले आणि त्या उद्देशान हांवें एक्चुली त्यो दिपकावणी हो लेसन बरयलो म्हणजे निबंध बरयलो. निबंध बरयलो. पाठांत तुमी निमाणे कडेन सांगला प्रकाश बाब की आयज हांव पिशवी धरपी उरूंक ना तर नुस्तें धरपीय जाला अशें सांगलां. आयजूय ती उमेद आसा तुमकां? हय तें सांगलें तुमकां न्ही कारण मुद्दम तुमी पळयतले की आदी फक्त तेंच्या फाटल्यान भोंवपी आसा. आयज हांव दिवो धरता आनी आयज हांव बरे पद्दतीन शेणूल घालून मळयाक धरूंक शकता. हांव मोळयो धरप खूब कठीण खर्चाणी धरप आनी तेच्या कठीण. तो शिवड म्हणून आसा भितर शिवड तो फाटी वयता ताका फाटल्यान धरपा जाय. म्हणजे वेगवेगळेचे नुस्तें वेगवेगळे तरेन शेणूल घालून वेगळे पद्दतीन धरप. लाडू म्हणून तुमकां एक प्रत्यक्ष दाखयला वयता कशे तरेन खंयचो हात पयलीं घालपाचो. फाटलो हात जर पयलीं गेलो शेपडे कडलो नुस्तें पळटा बोडके कडलो हात पयलीं वचूंक जाय. हें जें तंत्र जें आसा तें तंत्र हांव पळोवन शिकलो. आनी आयज हांव नुस्तें पिशवी सांबाळपी उलोवंक ना. आयज नुस्तें धरपी जाला बरो आनी आयज उमेदीन हांव नुस्तें बरे पद्दतीन धरता. एक छंद कसो तुमचो? हय सामको नुस्त्याक. प्रकाश बाब तुमकां जायते पुरस्कारय मेळ्ळ्यात. त्या पुरस्कारा विशीं आमकां थोडें सांगशात तुमी? आतां तुमी पळयतले की थोडे पुरस्कार म्हणजे साहित्य अकादमीन मेळिल्ले आसा. आनी हो जो पुरस्कार तो मेळ्ळा कोंकणी अकादमीचो जो दवळ्ळें म्हणून पुस्तक आसा तो दिपकावणी निबंध भितर आसा. बरोबर. त्या उत्कृश्ट ग्रंथ पुरस्कार म्हणून कोंकणी अकादमीचो. हो एक खूब म्हत्वाचो पुरस्कार जो मुंबय साकून गोवा युनिवर्सिटीचो. आनी त्या एकाच त्या निबंध पुस्तकाकूच मेळ्ळा म्हाका. बाबा बोरकार आनी स्मृती खातीर पुरस्कार मेळ्ळो. आनी हो आमकां हालींच पुरस्कार मेळ्ळो 2010 म्हणल्यार साहित्य अकादमीचो पुरस्कार बाल साहित्यकार ते लिखसान मेळ्ळो. आनी एक म्हत्वाचो पुरस्कार पळय हो आसा तो युवा साहित्यकार सन्मान म्हणून हो लखनौच्यान मेळ्ळो उत्तर प्रदेश. आनी तो पयलोच म्हाका मेळ्ळा बिकॉज तो अन्य भारतीय भासांतल्या युवा साहित्यकार. अशे तरेन म्हाका कांय पुरस्कार आयज मेरेन मेळिल्ले आसा. तशेंच प्रकाश बाब हांगासरूय तुमच्या खातीर कोंकणी तो युवा कोंकणी साहित्य संमेलन जे घडोवन येता ताचो युवा साहित्य पुरस्कार म्हणून जो मेळटा तो पुरस्कार पयलो म्हाका मेळ्ळा. पयलो पुरस्कार म्हाका मेळ्ळा. आनी अशे तरेन ल्हान बारीक बारीक अशे पुरस्कार म्हाका मेळिल्ले आसा म्हणजे साहित्य असे जायते पुरस्कार मेळ्ळा म्हणून त्याच्या खातीर तुमकां परबी आमच्या वतीनच्यान. पूण प्रकाश बाब आमची नवी पिळगी जी आसा न्यू स्टुडंट्स आसा कितें जाण तरणाटे आसा तांच्या खातीर तुमचो एक मोलादीक संदेश कारण साहित्य जें बरयता लेखक हें वाचचें आनी ताजो जो लेखक जे बरयता ताजो आपुणूय अनुभव घेवपाचो एक बरोबर. म्हाका दिसता निश्चितूच ही दिपकावणी वाचतकच सगळ्यांक उत्सुकता जाल्या आसतली. आपूण केन्ना तरी दिपकावणेक येवचो आनी जर तुमी जर अशें जर दिपकावणेक येता आमच्या सत्तरीन आनी आमच्या गांवांत जाल्यार निश्चितूच हांव तुमकां दिपकावणी प्रत्यक्षान हांव स्वता दाखोवंक शकता आनी हांव नुस्तें धरून दाखोवंक शकता. अशे तरेचो अनुभव जो लेखक घेता ते वाचकांनी आनी विद्यार्थ्यांनी आनी बाकी तरणाट्यांनी घेवचे. प्रकाश बाब तुमचो खूब मोलादीक वेळ जर आयज तुमकां फावो नासतना तुमच्या एग्जामी चलता खरेंच सांगून तुमी मोलादीक वेळ दिलो आमकां आनी तरणाट्या खातीर बरो संदेश दिलो त्या खातीर तुमकां चडांत चड आमच्या वतीन देव बरें करूं.